हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। आता आमची फाल्यां प्रत्येक गोंयकाराची चवथ। आता हिंदू समाजान गोंयान सगळ्यांक तर व्हडलो उत्सव खंय जाता प्रत्येक घरांत जाल्यार चवथ। हांवें जेन्ना हांव म्हापसा गेलो तेन्ना पयलें अख्ख्या रस्त्यांची दुर्दशा जाल्ली आसा आनी आमचे निर्लज्ज राजकारणी जेंकां लोकांनी निवडून दिल्ले तेंचे व्हडले व्हडले बॅनर हांवें रस्त्या कुशीक पयले चवथीची शुभेच्छा दिता आसतना। ह्या निर्लज्जांक मात लजूय सुना ते बॅनर लायता आसतना अरे निर्लज्जांनी तुमी पळय प्रत्येकानी हजारांनी रुपयांनी खर्च करून जे बॅनर ते व्हडले व्हडले पोस्टर ते उभारल्या पळय न्हू ते पयशे तर तुमी खड्डे पुरोवपाक वापरलेले न्हू। आयज गोंयची जनता सुरळीत आपली माटोळी किंवा इतर खरेदी करपाक वचून सुरळीत घरा पावतले। तुमकां मात ना तनाची ना मनाची लज बी कांय ना न्हू, सारके दाट कशे जाल्ले आसा तुमी। तुमची सोणां आनी तोंडां पळोवपाक गोंयकारांक कांय इच्छा ना रे। सर्वसामान्य जनतेक आयज कितें जाय, आपली सेफ्टी जायी, 24 तास उदक जाय, 24 तास लायट जायी, हें तुमी दिवंक शकना। चवथ सण साजरो करता आसतना एखादो मनीस आयज घरा कडल्यान भायर सरतलो पळय माटोळी हाडपाक तो घरा कडेन परतो येतलो हेची स्वासती ना। रस्त्यांची चाळण पडलेली आसा मरे, व्हडले व्हडले बॅनरबाजी करून तुमी कितें जावंक सोदता, कसली शुभेच्छा येता रे। तुमकां उलट त्या बॅनरांक पयल्या उपरांत सर्वसामान्य जनता पळय वयता तुमकां गाळी घालता, तुमकां देव बरें करूं म्हणिना, तुमकां शेकड्यांनी गाळी पडटा। तुमकां निवडून दिल्ले तुमचे बॅनरबाजी करपाक न्हू, तुमकां निवडून दिल्ले लोकांनी सगळ्यो सोयी सुविधा लोकांक दिवच्यो म्हणून। आयज चवथीचो सण आनी पयशे जाल्यार रस्त्यांनी दुर्दशा जाल्ली आसा पळय, तुमी ते बॅनर लावच्या पेक्षा ते खर्च करून ते खड्डे पुरयल्ले न्हू जाल्यार तुमकां वालोर आसलो आयज। मुख्यमंत्र्यान सांगलें 2 दिसांनी सगळे खड्डे पुरयता म्हणून। खड्डे एक समज खड्डे पुरोवंक ना, पण रस्त्याची अशी दुर्दशा केल्ली आसा न्हू, गणराया हेंकां तरी सद्बुद्धी दी रे बाबा, कित्याक हे मरे लोकांक फोंडान घालपाकूच फुडें सरलेले आसा। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।